नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. इफी सोंपलो पण आयज आमच्या ह्या डिबेटाचो विशय आसा तो म्हळ्यार इफी खातीर गोंय काय गोंया खातीर इफी. इफी गोंयांत येवन 19 वर्सां आनी 19 एडिशन्स जाली. सो टॅक्निकली सद्याक आमी म्हणपाक शकतात की इफी इज अबव द एज ऑफ 18 आनी तो एडल्ट जाला. पण तो एडल्ट जाला तेन्ना तो टिनेजर आशिल्लो. त्योच चुको एडल्ट जातकीर करता काय कितें, काय ल्हान आसतना चलताली ती भुरगेपणाय अजून चलतात काय कितें, आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार हातूंतल्यान गोंयचो फायदो जाला काय कितें, काय ब्रँड गोवाचो फक्त इफीक फायदो जाला. ह्या विशयाचेर आमी उलयतले. 3 मानेस आसा म्हजे स्टुडियो भितर. पयलीं आसात गोंयांतले नामनेचे अभिनेते निर्माते राजदीप नायक. राजदीप, वेलकम. दुसरे आसात म्हणजे गोंयांतले नामनेचे समीक्षक, फिल्म समीक्षक आनी फिल्माक ESG धरून सगळ्या संस्थांचेर जांचो वावर आसा ते सचिन चट्टे. सचिन, वेलकम. आनी तिसरे आसात म्हणजे गोंयांतले आनीक नामनेचे अभिनेते आनी निर्माते राजेश पेडणेकर. राजेश, वेलकम. राव, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुमी इतली वर्सां इफी पळयला, ह्या वर्साक तुमचें फिल्मूय आशिल्लें. इफी खरेंच प्रौढ जाला काय कितें? हांव जाणटो बिणटो म्हणना, एबव 18 म्हणटा प्रौढ जाला काय कितें, काय ती टिनेजर आसतना करताली ती मस्ती आनी ल्हान आसतना करताली ती भुरगेपणां अजुनूय आसात? हय, आमी आतां स्टार्टिंगच्यान इफी पळयता. इफी आमच्या खातीर इन्स्पिरेशनच आशिल्लें की फिल्मां करपाचें, नवीन इंटरनॅशनल फिल्म्स एक्सपोजर टू वर्ल्ड सिनेमा करून आमकां ऑफकोर्स हेल्प जालो पिक्चर पळोवपाचो. पण एज अ डेलिगेट, नॉर्मल डेलिगेट्स ताज्या अनुशंगान पळयत जाल्यार खंय तरी आजुनूय कन्फ्युजन्स, लॉट ऑफ डेलिगेट हॅज अ प्रॉब्लम्स. इतलोसो आमचो वेन्यू आहा, म्हणजे आय हॅव बीन टू कान्साक ह्या वर्सा आशिल्लो, रेड कार्पेट एंड ऑल. ऑफकोर्स इतलीं वर्सां जालीं, ग्रेट ऑर्गनायझेशन, दे हॅव, म्हणजे तांणी आपले चुको सुदारत गेले आसतले ते, आनी तांकां भितरल्यानूय दिसता आसतलें आनीक कितें तरी बरें करचें म्हणून. पण हांगा आतां इतलीं वर्सां जालीं, 19वें वर्स, पण when I see as a filmmaker or delegate or one of the attendee for the festival, I see कोण खंय झगडी चालू आहा, कोणा कडेन म्हणजे डेलिगेट इज फायटींग विथ सम theatre person or management person, either local or national level organizing asa body asa, ते अजूनही म्हणजे why it happens, म्हणजे हे कित्या खातीर. ॲक्च्युली उत्तरांत तर आमची बरें जावपाक जाय आशिल्लें की जे ग्लिचीस आहा मदीं ते स्मूथ जावपाक आशिल्ले. पण अजूनही ते कन्फ्युजन आहा. म्हणजे आय हॅव बीन सीइंग फ्रॉम 1, 2, 3 years पयलींच्यान आसा ते अजूनही सिच्युएशन तशीच आसा. अँड अँड ऑल्सो आय फील दॅट मोर दॅन द डेलिगेट्स, म्हणजे आय वॉज टोल्ड दिस टायम रेड कार्ड म्हणून आसता. रेड कार्ड इज ऑल एक्सेस कार्ड. इट्स अ स्पेशल इन्वायटी ऑर इफ इन्वायटी. आय वॉज हॅविंग अ रेड कार्ड बिकॉज म्हणजे फिल्म आशिल्लें थंय. सो आय वॉज म्हाका रेड कार्ड दिल्लें. पण आय केम टू नो दॅट दीस इयर रेड कार्ड नंबर वॉज 800 अशें म्हाका भितरल्यानूच कळ्ळें. 800. आतां फिल्मां कितलीं आसा, 800 कोण आसा, बिकॉज आय हॅव सीन सम पीपल हॅविंग, हांव जाणा तांचो फिल्माशी तितलो संबंद ना, स्टील दे आर होल्डिंग अ रेड कार्ड एंड ऑल समथींग. ऑफकोर्स कोण इश्यू करता, नो प्रॉब्लम, यू कॅन इश्यू फॉर समथींग रिजन. पण देर आर सेवरल प्रॉब्लम्स वीच, प्रत्येक गजालीची एक सँक्टिटी आसता, ती सँक्टिटी पाळपाक जाय. पण तुमी सांगल्यात ते इश्यू कित्याक जातात ताजेर आमी येवया. हांव सचिन बाबा कडेन वता. सचिन बाब, कित्या खातीर आतां हे जे घोळ सगळे जातात ते आमी पळयलें. एक म्हणजे आयोजनाक घोळ कित्या खातीर जातात, आनी ESG गोंय सरकार जेन्ना इफीचेर इतलो पयसो मोडटा, गोंयकारांचो पयसो मोडटा, ताजो गोंयाक कितें फायदो जाता? 2 गजाली आहा. सो आय टेक युअर फर्स्ट पॉयंट फर्स्ट की इतलो घोळ कित्याक जाता. आतां 19 वर्सां जालीं हांगासर. आउट ऑफ द 19 years we've hardly had any thorough professional as a director of the festival. Normally you have a bureaucrat who's there. Some of them, they try their best but they don't understand it, and after 1 or 2 years they are transferred or they retire or whatever happens to them. Incidentally, the best festival director that we've had was a person who came from CBI as a spokesperson, as a IFI director. But he was one of the best administrators. So either you need to understand about cinema. His name is Mr. SM Khan.
so he came from CBI as a festival director, but he was one of the best administrators we had, because he was looking out what are the loopholes, what are the flaws, how they can be fixed. And we also had a director who was from FTI, I won't name him, but he was definitely not the best we had. And then we had some who just want to click selfies with stars and things like that. No? So you need a thorough professional at the helm as the director of the festival. He or she should be given a 4 or 5 years minimum charge so that they can see what is right, what is wrong. They should have that inclination to fix things. You can have either one as an administrative head and you need one creative head. So you can get a film person who knows about who is who, what is what, you know, and who can fix things. Goyank किती फायदा झालो? Well, it has encouraged Goan filmmakers a lot. If you see the number of films that were made before 2004 in Goa, we have made far more films after that. Of course, it is an indirect effect because, you know, youngsters watch movies, they are exposed to international cinema, which they were not before, and that inspires them, that encourages them to make, you know, different kind of films. So from that point of view, we've definitely benefited. But the other point here is, let's rewind back a little bit. Let's take 2 steps back and see why was IFFI brought to Goa in the first place by Mr. Manohar Parrikar that time. Now, all the big festivals in the world, whether it's a Toronto, the big 4, let's say, Cannes, Toronto, Venice, Berlin, they are all named after the city. Busan, for example. Yeah. They are not named just by their generic name. So then it was decided, since IFFI was a traveling festival, it was in Trivandrum, 1 year it was in Bangalore, then 1 year it was in Bombay, and so on. So they said, let's give it an identity, let's bring it to Goa, which is a great idea. And from Goa's perspective also, it was a great move because we had the potential to gain a lot of traction. In terms of, you know, tourism, in terms of the international festival being held in Goa, so many other factors of people coming from outside Goa, Festival Popak. But where are the international delegates? Where is the forget international media, there is hardly any national media which is covering the festival. And I'm talking about film critics from India who come for the festival. Of all the film critics fraternity that I know, there is hardly anybody who comes to Goa. Because, you know, they find it an ordeal, the booking system, this, that. There are so many other things that are happening here, which kind of, you know, doesn't really encourage them to come to Goa. Standing in the queues and many other factors. There are a bunch of factors here which kind of discourage people. And there also, you know, the organizers also have to be proactive, where they can invite these people to come and see. If you're doing a good job, invite them, show them what is happening at the festival, and, you know, showcase your good work. So that is तुम्ही म्हणतात की ज्या उद्देशान फेस्टिवल गोंयाक आयलो तो उद्देश अपूर्ण आसा. Definitely, I would say that just by the numbers, because from where we started and where we are now, because as I said, you know, the idea was for Goa to gain traction as a international hub, but that doesn't seem to be happening because we don't see any delegates coming in, especially for IFFI. Yes. Now, Busan started in 1996. They had the 25th or 26th edition. That has become Asia's biggest festival by a huge margin. And we are in the 53rd edition, and we are still lagging behind. Yeah, we are still making the mistakes of 2004. Rajdeep, डिटेला भितर वचची पयली एज एन ओपनिंग रिमार्क, तुमकां कितें दिसता गोंयचो फायदो जाला, गोंयच्या फिल्म मेकराचो फायदो जाला? सचिन बाब म्हणटात की संख्या वाडल्या, गोंयच्या फिल्मांची फिल्म मेकरांची संख्या वाडल्या, आणि ती इफीक लागून वाडल्या काय हरशीं वाडल्या? कशें आसा पळय, सचिन बाबान सांगला ते एक उद्देश आशिल्लो. मनोहर पर्रीकारान जेन्ना इफ्फी हांगा गोंयान हाडलो 2004 आयज 19 वर्सां जाली, ते एक उद्देश आशिल्लो. टुरिजम ह्यो सगळ्यो गजाली बऱ्यो आसा, पूण फिल्म कल्चर डेवलप जावचें, हांगा एक कल्चर डेवलप जावचो हो एक उद्देश आशिल्लो. आतां 19 वर्सां उपरांत आमी जेन्ना पळयता, आमी फाटल्या कितल्याशाच म्हणजे हांव एक प्रॉडक्ट भितरलो, कित्याक आमी पयलीं फिल्मां पळयताले पूण आमच्या लेवलची, पूण जेन्ना आमी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल वचपाक लागले तेन्ना फिल्मय एका लेवलचेर आसा हें चिंतून आमी भितर सरले. आमी भितर सरले एका 2 कारणां आशिल्लीं. बरी फिल्मां करतले आनी गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम तेन्ना तयार जाल्ली. सो बरी फिल्मां करतले, बरे पयशे जर घातले बरें फिल्म जाता आनी गोवोरमेंट आमकां हेल्प करता, ह्या उद्देशान आमी भितर सरले. पूण आतां आफ्टर 2016 उपरांत आयज पर्यंत आतां 5 का 7 वर्सां जालीं, ती फिल्म ती खंय घेवन कोण न्हिदल्या आमकां खबर ना, पूण ती ना. आतां ह्या हितूंतल्यान कल्चर डेवलप जावपाक जाय आशिल्लो. कितलेशेच डायरेक्टर, कितलेशे प्रोड्युसर जे फिल्म फेस्टिवलांक दिश्टी पडटाले ते आयज खंय आसा? बरें, ते ना जाल्यार तेजें कारणां कितें? आतां
तुम्ही म्हणटा पळय आयलां हें सगळें खतखतें जाता, कितल्योश्योच मिस्टेकी. आनी हांव खरेंच प्रामाणीकपणान सांगता, कोविडा खातीर 2 वर्सां तो जालो ना. ह्या वर्सान त्यान पयल्या वर्साच्यान हांवें येवपूच बंद केला, कारण हेंच चालू आसा. मिस्टेकी तो प्रौढ म्हणजे तो बालिश वयाचेर आशिल्लो पळय तो तसोच आसा, त्योच मिस्टेकी करीत आसा. आनी कल्चराचे बाबतींत तें डेवलप जावपाक जाय म्हणून आमी म्हणटा न्ही, भुरग्याक पोटानूच मारून उडोवप ना. म्हणजे हांव कोणाक भेड मुरोत धरून सांगता, गोंयान फिल्म निर्माता कसो मोडचो ही सिस्टमॅटीक हें करून निर्माता काबार करता. हांगा जर कल्चर डेवलप जावपाक जाय, हांगा जर फिल्मां तयार जावपाक जाय आशिल्ली जाल्यार निर्मातो जगपाक जाय आशिल्लो. कितलींशींच फिल्मां तयार जातालीं पूण ताका ब्रेक पडलो. आतां तुमी एक मनीस सांगा की राजेश पेडणेकर सारको जर आमच्या बरोबर तो धडपड करून हें करनासतना तो आपले पद्दतीन फिल्मां करता, ती कान्साक पावता, इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावता. पूण जी फिल्मां म्हणजे स्वप्नील शेटकार धरुया, जितेन शिकेरकार धरुया किंवा बाकीचे कितलेशेच डायरेक्टरांनी सुरवात केल्ली, इफ्फी उपरांत कितले प्रोड्युसर उरल्या, इफ्फी उपरांत ते डायरेक्टर खंय गेले. ह्या राजीव तुमचे बरें जाता की हाऊ डू यू लुक एट दीस. कारण राजदीपान एक इम्पॉर्टंट मुद्दो काडलो की अल्टिमेटली हांगा कल्चर तयार जालें काय कितें, आनी जाणी सुरवात केली तांचें आतां कितें जालां, ह्या दोनूय गजाली कडेन एक निर्माते म्हणून तुमी कशें पळयता. कितें आसा, एक खंयचेंय एक कल्चर डेवलप जावपाक जाय, स्पेशली फिल्माचें आतां कल्चर डेवलप जावपाक जाय, ताका सुरवातेक न्ही एक सरकाराचो तेंको लागतलोच. खंय म्हणजे एनीवेर इन इंडिया दर एब्रॉडय कदाचित आसत, पण खंय तरी एक सरकारचो तेंको की इंडस्ट्री उबी जावपा खातीर. जेन्ना एक सरकार इंडस्ट्री करपाक पळयता तेन्ना ताका इंडस्ट्रियल इस्टेट निर्माण करता, ताका इलेक्ट्रिसिटी दिता, ताका पयलीं आशिल्ले रिबेट्स दिताले, केन्ना केन्ना ताका पयलीं इन्कम टॅक्स आसताले रिबेट्स, केन्ना केन्ना सेल्स टॅक्स आसताले तेन्ना. पण ही इंडस्ट्री वयर येवपा खातीर वॉट आर द facilities or what are the things which directly will benefit a producer to create a good film. आता एक आत्मनिर्भर गोवा और आत्मनिर्भर आम्ही भारत म्हणटा, हांगा आत्मनिर्भर कोण म्हणटा, गोवन इंडस्ट्री आसा खंय, वेन इज द इंडस्ट्री की त्या इंडस्ट्रीन लोकांक पोटा पाण्याची व्यवस्था जाता, एक एक्टराची पोटा पाण्याची व्यवस्था जाता, एक कोण तरी टेक्निकल्स आसा, डिरेक्टर्स आसा. कारण आम्ही फिल्म म्हणटना फक्त कलाकार आणि अभिनेते आणि इतल्या पुरते न्ही, स्टुडिओ कंप्लीट इकोसिस्टम जी आसता, स्टुडिओज आसा, साऊंड डिझायनर असो, एडिटर असो. आता कितें जाता, कोणी हांगा काय घडना ते सगळे बॉम्बेची वाट और सावथाची वाट धरता. पण हांगा म्हणजे परते वॉट आर वी टॉकिंग अबाउट, नोकरी. पण प्रत्येक जण हांगा आपले एक प्रोफेशनल जावपाक सोदता और कितें तरी आपले उगडपाक पळयता, स्टुडिओ आनी कितें उगडपाक पळयता. ते नाच, ताजो कॉन्फिडन्सूच गेला. बिकॉज जशें राजदीप म्हणटा, हे खुबशे प्रोड्युसर्स और धजावता, अरे खंय तरी बिकॉज आमचे लिमिटेड. तुम्ही म्हणटात की जो खर्च जाता तो हे 8-10 दीस खर्च जालो की मागीर मुखाल्ले 355 दीस काय ना. सो त्या खातीर जेन्ना तो प्रोड्युसर, आता जे प्रोड्युसर राजदीपान सांगलें, डायरेक्टरान सांगलें, ते म्हणटा आतां फुडें आनी कितें पयशे घालपाचे की पयशे परते येना. बिकॉज टिकेटी लावन, बिकॉज आमचें पॉप्युलेशन कमी आसल्या कारणान, एन म्हाका दिसना आमची मेंटालिटी अशी आहा की ती 2-3 लाखान पिक्चर करुया आनी रिलीज करुया आनी लोकांक दाखोवया. दॅट दे नो दॅट दीस इज नॉट द स्टँडर्ड. So we have to give a good standard. We require a lot of money to it. At a lot of money when we are putting in the films, titlo amcha audience titlo na. So title poishe bharun yanat maximum time. So kenna yes scheme ji asa where you have grading 50% meta, 40% meta, 30% meta according to the quality of the film. Ti tari yet ni still ek कितें तरी करपाक जाय, फुडें आदार जाय. येस, क्रिएटिविटी येवपाक जाय. हातून कोण बंगलो बांदचो ना, ह्या प्रॉफिट मेकून कोण केन्ना बंगलो बांदचो ना और कोण व्हडलें घर घेवचो ना. पण एटलीस्ट समबडी सिन्सियरली सर्वायवल म्हणटा तुम्ही सर्वायवल म्हणटात. हांव अशें म्हणटा की गोंयान फिल्म करून कोणेच तसो इनकम पयसो जोडूना. एटलीस्ट आमी अपेक्षा करता की बाबा लॉस तरी जावचें न्ही, बाबा खूब लॉस जावचें न्ही. लॉस जाल्यात मॅक्झिमम प्रोड्युसर फिल्मां केल्या आनी कोणेच बंगलो बांदूना, कोणेच गाडी घेवना. पूण तो म्हणटा की लॉस जाता तो कमी जाता. पण सचिन
राजेश आणि राजीबान सारखे म्हटले, माय स्टँड ऑन दिस इज व्हेरी क्लियर. फॉर अ स्टेट लाईक गोवा द गव्हर्नमेंट हॅज टू सपोर्ट फिल्म मेकर्स बिकॉज देर इज नो वे. म्हजो प्रश्न तो हो सचिन की हे 10 दीस पयशे खर्च करप, जंय हे दिल्ली सावन येतात, वेल्यान आमकां शापत सांगतात, सगळ्याक शापत सांगतात, धरून ESGक शापत सांगतात, आमचो पयसो वापरतात आणि लास्ट आमच्या फिल्म मेकरा खातीर पयसो ना, ती स्कीम मुखार वचत ना. हो जो कॉन्ट्रास्ट आसा, हो कॉन्ट्रास्ट कसो सॉल्व करपाचो? हांव म्हणटा की वर्साक रेग्युलर स्कीम करत न्ही, वर्साक न्ही 2.5 कोटीच्या पेक्षा वर लागचे ना. आणि या वर्षी आम्ही पहिले ना इफीक आमी 8 दिसां भितर हाज्याकी 4 पटीन चड मोडटात. या वर्षी आम्ही पहिले की आय बिलीव्ह द बजेट इज ऑलरेडी क्रॉस 20 crores व्हॉट ESG हॅज स्पेंट ऑन इफी दिस इयर. त्याच्यातले एक 10% जरी काढले तर 2-3 करोड जातात. आणि राजेशांसारखे म्हटले की even if you keep 2 to 3 crores a year for young filmmakers. In fact, I had made another suggestion once long ago ki you keep maybe 10 lakh rupees for short filmmakers because that's where a lot of people start from. Correct. आता या वर्षात आमचं वागरो झालो, साईनाथान केलं होतं. We also had 2 other films. One was Sadabahar, one was Salt, बरखाचं आणि सुयश कामताचं. So there are a lot of young filmmakers who also want to experiment. त्यांना 1 लाख रुपये दिले, 2 लाख रुपये दिले, किती जातात? Let's give them a chance. And that too when we are spending 10 times more on 8 days. Exactly. I mean when the आणि ते स्पेंड करून मागीर खूप जणांची शापत आयकुची पडटात, खूप जणांची एरोगन्स पुसोवन घेवची पडटा. येस व्हडले लास्ट जेवण दिता पळय, जेवण आनी सोरो दिता, तोच जर बजेट एका फिल्म प्रोड्युसराक जगपा खातीर गाला डिनर, हय तो गाला डिनर करता पळय, बरें ते गाला डिनराक आसता कोण? खरेंच फिल्म प्रोड्युसर आसता, खरे डायरेक्टर आसता, का कार्यकर्ते आसता खंयच्या एका ठरलेल्या हाचे? हाजो पयलीं विचार ESGन करपा जाता. ESGच्या खुर्चेर जे बसल्या, जे ऑर्गनायज करता, ताणें तो सोरो पिवपाकूच येता. म्हणजे हांव एका वचून ना थंय, म्हणजे केन्ना केन्ना लज दिसता म्हाका फिल्म मेकर म्हणून, कारण ह्या गर्देन कोणें वचप? ओके, या आय एम गोइंग टू अनदर पॉयंट राजेश बाब, कारण हो मुद्दो घेवयाच आमी. आणि पण अनेक इम्पॉर्टंट मुद्दा तुमी म्हळ्यार की निर्माते कल्चर हांगा तयार जाले ना, पण भुरगे तयार जाले काय कितें? जे भुरगे ह्या फेस्टिवलाक लागून किंवा ह्या फेस्टिवलाक लागून जे वातावरण तयार जाता ताका लागून एक आमी फिल्म प्रोफेशनल्स तरी तयार करपाक शकले काय कितें? हांव फक्त एक्टर विक्टर तशें म्हणना, बट एक ओवरऑल इकोसिस्टम आसा, स्टुडिओ इकोसिस्टम आसता, अशे भुरगे तयार जावन ते एटलिस्ट मुंबय किंवा सावथाक वचपाक लागले काय कितें गोंयांतल्यान, काय तेंय जालें ना? ना, आता तातूंतले जे थोडे जाण फुडें साईनाथ उसगांवकर आसा, हांव मोजकी म्हणना, हांव म्हणटा एज अ कल्चर तयार जालें काय? बरोबर, बरखा आसा, हे आसा, ते खंय तरी भायर गेले, शिकले आणि थंय शिकतात ते FTI आसूं मागीर कोलकाता आसूं बऱ्या स्कुलांनी थंय शिकता आणि ते मागीर आतां परते येवपाक सोदता. पण आय थिंक दे वील गो बॅक टू बॉम्बे ऑर हांगा कांय जावचेंच ना तांकां. सो दे वील हॅव टू गो टू बॉम्बे ऑर सावथ समवेअर टू अर्न अँड एक्सप्लोर देअर क्रिएटीव मायंड्स. तशेंच जातलें. सो दीस इज द प्रॉब्लम. हांव खुबदां अशें सजेशन सुद्दां दिता. हे फिल्म फायनान्स स्कीम जी आसा इट कॅन बी डन इन आज समज 2022 आमी फिल्म केलें, एटलीस्ट 2024 ताका पयशे येवपाक जाय. व्हेरी अल्टरनेट डे. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. महाराष्ट्रा करता, सेवरल स्टेट तशेंच करता. बट हांगा देर इज नथिंग सेपरेट एक ऑफिसर्स ऑर कितें तरी वीच वील हॅव अ लायजनिंग विथ द गव्हर्मेंट, बिकॉज ESG इज द मदली बॉडी पडटा. अँड मदीं वयलो वेन वी आस्क ESG दे वील से ना ते फायनान्स डिपार्टमेंट न्ही आमकां आयकस ना. अरे ESG सारखे मनीस whom we report or we go to ask them, ते म्हणटा की फायनान्स डिपार्टमेंट आमचे कडेन आयकना, तर आमी कितें करपाचें तातूंत. अँड 2000 राजदीपान म्हटलें जशें 2016च्यान आतां आसा, 2022 एंड जालो तरी कोणाक पयशे येना. अशें डू यू थिंक द कल्चर विल डेव्हलप लायक दिस? आणि एक गजाल आसा की आमी खूब फावटी मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत प्रमोद सावंत बाबाक मेळ्ळो पर्सनली, पूण म्हाका दिसता की ताज्या व्याप इतलो आसा की ते ह्या भितर लक्ष घालपाक ताका टायम ना एक तर, किंवा ताका समजना. ही स्कीम तयार केल्ली मनोहरबाब पर्रीकारान, ताचे तकलेन एक वेगळे तरेन हें आशिल्लें. समजा तर टायम ना, म्हणजे तांकां फावना आसत, तांकां लक्ष घालपाक मेळना जाल्यार अशें कोण तरी जे जांकां फिल्म कल्चर किंवा फिल्मा बद्दल म्हाका दिसता ESG आहा, पण ESG राजेश बाब म्हणटा ही उत्तर दिता. मागीर तशें जाल्यार मागीर आमी कितें करपाक तेन्ना तर म्हाका तरी दिसता म्हणजे प्रमोद बाबान कितें करपाक तें ऑनरेबल CMान की कॉल फॉर पीपल, नॉट द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑन दिस टू हियर दिस वॉट इट इज एंड ऑल. एटलीस्ट द फिल्म पीपल
if he can call these people, म्हणजे हांव आसा, राजदीपा, or several filmmakers who are there, to understand and what is our problem, and if he can put the things right in a streamlined manner by taking help of the administrator or anything like that. I remember that in 2017 when we were all a part of ESG, so a committee was formed to relook into the whole film finance matters and to see how it can be explored further. I personally did a lot of work on it to find out what is the best scheme, how does Karnataka work, how does Maharashtra work. Of course, Goa is a small state, so we need to work a little bit differently, but we had done a little bit of homework to find out how best this scheme can be implemented for the benefit of Goans. But सगळ्यात वाईट आमकां हे दिसता की there's so much money spent on decor and other things at IFFI. If that money goes to our young filmmakers or any filmmaker from Goa, that will be so much more heartening than to see 6-7 crores or 5 crores or whatever that amount is just being spent on decor, which really caters to nobody. म्हणून हांव प्रश्न विचारलो सचिन, राजदीप हांव तुजी बरें येता, बट की इफीचो गोंयाक खरेंच फायदो जाला काय कितें? कारण आज जेन्ना आमी हे प्रश्न उलयतात, आमी म्हणटात की वर्साक घडये फिल्म मेकर्सा खातीर 2.5-3 कोटी पुरो, पण ते आमकां सापडनात आमचे तिजोरे भितर. पण 8 दिसाचो इफी करपा खातीर, त्या 10 दीस खर्च करपा खातीर आनी सगळें हाडून हांगा तांची सामकी बडादस्त करपा खातीर आमचे कडेन 20 कोटी आहात. हो जो कॉन्ट्रास्ट आसा सचिन, तुमकां दिसना हो अत्यंत भयानक आहा म्हणून? सचिन, राजेश बाबू, यू स्टार्ट विथ द ग्लो टू अकॉर्डिंग टू मी हे सगळें भयानकूच आहा. म्हाका कोणें सांगिल्लें की गव्हर्मेंटाक कोणें तरी सांगलें खंय की हांगा पिक्चर करता ते प्रोड्युसर बिल्डर असतात. ते आपलो पयसो खंयचो तरी पयसो, म्हणजे ब्लॅक आसूं वॉट, दे आर ट्रायंग टू. जे बिल्डर आशिल्ले न्ही, 1, 2, 3 कोण आशिल्ले न्ही, ते आनी फुडें फिल्मां करपाक पावकूच ना. एक्चुअली दे वर नॉट दे इंट्रस्टेड आशिल्ले, नॉट बिकॉज दे हॅव अ स्पेअर मनी एंड ऑल, पण म्हज्या सारको आसा आनी कितले सारके आसा. तांणी एक पिक्चर केलें आनी मागीर तांकां बिझनेस कळ्ळो आसतलो आनी मागीर ते परत बिझनेस करपा आयले ना. म्हणजे बिझनेस, it's a one way traffic. Money only goes out. That is fair. That's not a problem. पण बाकीचे कितले जाण आसा ते आपल्या बोल्सांतल्यान पयशे घालून प्रत्येक खेपी करता, म्हज्या सारको आहा. पण हे कितले घालत रावपाचे? आतां कोणी म्हणटलो करनाका तूं. This is negative way of mind, talking. I want to create some creative stuff. म्हणजे आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक संदी मेळटली आणि सो वी कॅन ऑल टुगेदर कम टुगेदर. You expect your government to help you. Just very simple. Like you are creating दुसरो एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता, तशेंच और खंयचे तरी एक इंडस्ट्रियल हें करता और कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता. वी जस्ट वॉन्ट युअर सपोर्ट टू uplift entire creative minds. Absolutely. Most important. Because we are a small state, we are a population of 15 lakhs, and not everybody goes out to watch movies. And if you look at any other country which is of this size in Europe or any other place, they are all supported by the government. I have a very simple question. माझ्याकडे एक मुलगा आलो, and if he has a brilliant story which probably has a potential to become a really great international quality film, how does he start making that film? There's no answer to it. You are saying if a Goan filmmaker has to make a Kantara, how should he do it? Kantara is at least 15 crores, which is a lot. Even if it is a 1/10. But I'm saying at our scale, our stories. Yes, I mean, and there are so many stories like that in Goa. I mean, a bunch of filmmakers from Goa, youngsters told me, "Arey, why couldn't we make a Kantara?" Because the plot and the story is similar. There are lots of stories like that in Goa. There are stories waiting to be told. There are so many youngsters who are talented, but where do they start making a film? What is the starting point if they don't get government support? तुम्ही म्हणतात, हांव एकदा लोकांक कळपा खातीर हो प्रश्न विचारता, राजदीप, आय विल कम टू यू, की सो तुम्ही म्हणटात की आज जर एका गोंयच्या तरणाट्या कडेन, फिल्ममेकरा कडेन जर कांतारा सारकी पावरफुल स्क्रिप्ट आसा, तो धाडस करचो ना तुगेली फिल्म करपाचें. ताका स्कोप ना आयज. म्हणजे हाऊ डू यू स्टार्ट? अनलेस समबडी पुट्स इन कारण पाठबळ ना. सचिन, राजेश भाई येता, राजदीप. येस, म्हाका इफी म्हटल्यार कशें दिसता जाणा, हायस दाखयता पळय, हायस दाखयता आनी उडयता आनी मागीर ताका नुस्तें हायस दाखयता पळय फारोवपा खातीर नुस्त्या खातीर. इफी म्हटल्यार हायस उडयलां आनी आमच्या सारके पिशे लोक फारवले आनी आमी पिशे लोकांनी आमचे स्वताचे पयशे घातले. कारण ह्या फिल्म फायनान्स स्किमीच्या हितून खरें म्हटल्यार म्हजी फॅमिली अक्षरशः काबार जाल्या. कारण आमकां दिशिल्लें की एटलिस्ट 1-2 वर्सांनी 3 वर्सांनी तरी पयशे मेळटले म्हणून. आमी गाडयो विकल्यो, भांगरां घाणाक दवरली, अक्षरशः आमी उपाशी रावन म्हणटा तशी फिल्मां केल्या. आज पर्यंत
आनी हें केलें सरकाराचो अजिबात ना. म्हणून हांव केन्नाय टॉकाक वयता तेन्ना सांगता जो पर्यंत हे सरकार कितें सांगता पळय प्लीज उपकार करून आमी फोंडान पडले तशें मात तुमी पडूं नाका. काडटा जाल्यार 10 मिनटाची 3 मिनटाची फिल्मां आहा पळय तितलीच काडा. ओके व्हडल्याचे भानगडीक पडूं नाका तुमी त्रासान पडटले. यू ऑल्सो सबस्क्रायब टू दिस पॉयंट ऑफ व्यू. येस एब्सोल्युटली प्लीज. आनी स्वताचे पयशे म्हजे कडेन आतां कितले तरी हे स्क्रिप्ट रायटर्स येता डायरेक्टर येता आमचे कडेन स्टोरी आसा हें आसा तो म्हाका केन्ना केन्ना भंय दिसता वेर आर दे हेडिंग. तांकां सांगता हांव की डू यू नो द इकॉनॉमिक्स ऑफ इट. तूं कितल्यान फिल्म करपाक सोदता जाणा तूं. आतां म्हजे कडेन स्वता कडेन सचिन जसो म्हणटालो ग्रेट स्क्रिप्ट म्हणून देर आर 2 ग्रेट स्क्रिप्ट्स म्हणजे पिरियड फिल्म ब्युटिफूल ऑन गोवा ती आसा बट धाडसाय ना. हांव ते बॅकफुटाचेर. पण म्हाका सचिन फायनल रावंड घेता ऑन दीस पॉयंट की केदो व्हडलो कॉन्ट्रास्ट हो की 8 ते 10 दीस तो झगमगाट सगळे जाण गोंया येता अशें दाखयता आमी हांकां तांकां हाडटात. येदी व्हडली ओपनिंग सेरेमनी येदी व्हडली क्लोजिंग सेरेमनी करतात. आनी जेन्ना आमच्याच स्टुडियो भितर 2 गोंयांतले नामनेचे फिल्म मेकर बसल्यात ते म्हणटात आज बरी स्क्रिप्ट आसल्यार सुद्दां धाडस ना मुखार वचपाचें म्हण. ना इट इज ही शोकांतिका न्ही आमची. सारखे एकदम सारखे. इट इज व्हेरी डिसहार्टनिंग. इट्स हार्ट ब्रेकिंग ऑल्सो टू सम डिग्री टू सी. एंड एज आय सेड even we can start with something like a 10-20 lakh fund for short filmmakers. I mean 2-3 crore if you go for the film finance scheme then it will cost you maybe about 2-3 crores a year to finance like what 6, 7, 8 films, which is a lot of movies. And considering the fact that दर वर्सा इफीचो budget वाडीत रावता, and as I said this year it has crossed 20 crores, but what are we doing for our own filmmakers? If we can balance that out, that will be great. हांव फायनल राजदीप व्हेरी क्विकली हांव त्या प्रश्नाचेरच फायनल विचारता. इफी खातीर गोंय काय गोंया खातीर इफी? इफ्फी खातीर गोंय काय गोंया खातीर इफ्फी? खरें म्हटल्यार गोंयकारां खातीर इफ्फी म्हणजे गोंया खातीर इफ्फी जाय. म्हाका आनी एक दिसता की सद्या इफ्फी खातीर गोंय फक्त वापर करून घेता. जशें आमचो कलाकारांचो जसो वापर करून घेतला पळय तशें भायले म्हाका दिसता येवन फक्त गोंयचो वापर करून घेता. आनी म्हाका निमणो वयतना वता एक हें करपाक जाय. म्हाका बरें दिसलें त्या दीस प्रमोद बाब आमचो मुख्यमंत्री कातारां पळोवपाक गेलो. पूण म्हाका इतल्या आमदार मंत्र्यांक विचारपाक जाय आमची कोंकणी फिल्मां पळय थिएटरांनी जाता केन्ना तरी तुमी टायम काढून एकटो तरी मनशान फिल्म पळयला काय म्हणून. जर कातारां जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार गोंयान खंयच्या लेवलची फिल्मां जाता केन्ना तरी टायम काढून पळयात. राजेश बाब फायनल हांव त्याच प्रश्ना वयल्यान एंड करता. तुमचें मत कितें? इफी खातीर गोंय सद्या काय गोंया खातीर इफी? एक्चुअली गोंयान इफी कित्याक आयली म्हणजे वेन आय वॉज टोल्ड की दे वॉन्टेड टू कॉम्पीट विथ कान्स ऑर सम अदर प्लेसीस म्हणजे अँड कान्स इज ऑन द बँक ऑफ द water, the sea, river sea asa. त्या खातीर Goa was idealistic. It is a bank on the river or sea. आणि international tourism हांगा आसा. But I don't think so की international tourism it has affected की as Sachin said कितले foreigners येता हांगा. I don't think so because फिल्मा खातीर there are very तुम्ही म्हणता हेच की इफी खातीर गोंयाचेरच गाडी अडकल्या. वेळ सारको सोंपला इतल्याचें थांबता. लोकांक आमी एकच आज ही डिबेट करून जाणीव करून दिवपा आशिल्ले की हो केदो व्हडलो कॉन्ट्रास्ट. झगमगाट पळोवन आमचेय दोळे दिपकावतात. पूण एकदां तो झगमगाट गेलो. वाय वी आर डुईंग दीस डिबेट टुडे हे कारण झगमगाट गेलो. सगळे ते लायटी देखावे काडले आणि आज आमी गोंयच्या फिल्म मेकरा बरोबर बसल्यात जस्ट 4 to 5 days आफ्टर इफी. आणि ही परिस्थिती आसा. ह्या वास्तवा वेल्यान आमची नदर पयस वचपाक जायना कारण उरिल्ले 355 दीस हे आमचे वास्तव तें बदलपा खातीर सरकार कितें तरी करतलो आनी तातूंत हांगा वॅलीड सजेशन्स आयल्यात ती घेतलो इतलेंच हांव मागतां आनी थांबतां. राजदीप, सचिन, राजेश बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. हैदराबाद स्टुडंट. नमस्कार.